डेट ऑफ लॉन्च ऑफ कोंकणी वर्जन ऑफ गॅझेट केन्ना आसतलें, रोल ताजो ऑफिशियल लँग्वेजीचो आसतलो काय प्रिंटींग एंड स्टेशनरीचो आसतलो, कोणाचो आसतलो तें सांग. स्पीकर सर, हातूंत खुबश्यो डिफिकल्टीज आसा. एक म्हणजे आमकां जे सारके ट्रान्सलेटर जे जाय पळय न्ही, ते ट्रान्सलेटर अजुनूय बी आमकां मेळना, हांव मान्य करता. स्पीकर सर, ताच्या खातीर म्हणजे आमी तो मागीर म्हणजे इट इज एन ऑटो ट्रान्सलेशन जर जायत जाल्यार तितून खूब मोठ्यो मिस्टेकी ज्यो आसा पळय न्ही ऑटो ट्रान्सलेशनान आसा. यू हॅव टू एम्प्लॉय पीपल न्ही. येस. कोंकणी उलय, कोंकणी बरय, कोंकणींतल्यान सरकार चलय म्हणिल्लें तेन्ना तूं नाशिल्लो ते कोंकणी एज्युकेशनान. स्पीकर सर, आसूंक जाय तें कोंकणी उलय, कोंकणी बरें आमच्या ऑफिशियल हितून गॅजेटान आमी प्रिंटींग एंड स्टेशनरीच्या वतीन आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या. ना ना, तें ऑफिशियल लँग्वेज आसूंक जाय तातूंत, नाल्यार पोर्टफोलिओ कित्याक ताका दी तो पोर्टफोलिओ, ताका आनी एक एक्स्ट्रा दी, खूब आहा तो बरो करता काम, ताका जाय आसतलो आनी एक पोर्टफोलिओ, स्पीकर सर, आनी एक घे रे पोर्टफोलिओ. आमी आमच्या ऑफिशियल लँग्वेजीच्या वतीन हे सगळे ट्रान्सलेटर घेवप सुरवात करता. थंयसर आमी आमच्या त्या डिपार्टमेंटान प्रिंटींग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंटान ते घेतल्या. हांगासरल्यानूय आमी स्पीकर सर सुरवात करता. डेट दी केन्नाच्यान अशी सुरवात जातलें, केन्नाच्यान सुरवात जातलें. ताणें सांगलां एंड ऑफ फायनान्शियल इयर म्हणून. गॅजेट चालू जालें स्पीकर सर. अरे बाबा आयक रे, हांव मागता ऑडिट, गॅझेट जालें म्हणून सगळें स्वर्ग देंवलें ना. तुवें हो स्टेटमेंट काडला तो मुखेलमंत्र्याक खबर नाशिल्लो, नाजाल्यार तो नो म्हणून आन्सर दिनासलो. स्पीकर सर, हो आतां म्हाका शिकयता, आतां हांवें शिकून आयलां मरे कशें तुमकां धरप तें. स्पीकर सर, पॉयंट असो आहा की कोऑर्डिनेशन ना. तूं एक ऑडिट कर बिटवीन डिपार्टमेंट्स. तुवें आतां टायमपास केला, आतां हे टायमपास करूं ना स्पीकर सर. टायमपास एक्सिडेंटाचेर बरो केला आयल्या हांगासर. कोंकणीच्या विरोधान आहा असो दिसता सरकार म्हाका. बाय शोईंग दीस. स्पीकर सर, तेका थोड्याशा भासोवपाची संवय जाल्ली आसता. उदळ हांवें म्हटलां तशें आपुणूच टायमपास केलाच. स्पीकर सर, कितले क्वेश्चन जाले, सब क्वेश्चन गेले प्रश्नाक. स्पीकर सर, आमी तेकाच लागून तर कोंकणी विश्व संमेलन आमी गोंयांत ऑर्गनायजूय करता आनी आमचे ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट हे खूब एक्टिवली काम करपाक लागला. कोंकणी अकादमीक आतां आमी नवीन जागेर स्थलांतरीत केला आनी त्या इन फ्युचर कोंकणी म्हणजे भाशा भवन बांदपाची आमची तयारी आसा.